report, preliminary report after the cyclone. Soon after the cyclone, आम्ही पूर्वी सर्वे केली. तातूंत आमकां दिसून आयलें की बरेचशें हांगा नुकसान जालां. फील्ड क्रॉप्स पेडी जे चांदोर, मार्जाना, पारोडा, पाजरपडी ज्या ज्या लोकांनी पेडी लेट सोड केल्लें, लेट रोयल्लें, तांकां मातशें डॅमेज जालां. तेजी शेतां टोटल उदकान बुडयल्लीं. आनी जे जे स्टँडींग क्रॉप आशिल्ले त्या वेळार तेणी कॉमन हार्वेस्टर जावन जे कोणाक जाता तेणी हार्वेस्टींग करप तें चालू आशिल्लें. आनी जे कोणाक शेत पडना, आड पडना, तांकां मातशें भरपूर नुकसान जालां. आतां असो हें आसा की एकदां ते हेका ड्रेन्स जे पळय आहा ते मातशें उदक लागलें की ना रोखडें ताका खूब येता. आतां 8 दिसां तें खूब येता. उदक बीच हो तें नुकसान आसा तें मातशें ताका त्रास जातले. सेकँडली रिगार्डींग व्हेजिटेबल क्रॉप्स आमकां दिसून आयलें की जुडे, राय, इवन कुर्तोरी आनी कुंकोळी त्या जाग्यांनी व्हेजिटेबल क्रॉप तांकांय भरपूर नुकसान जालां. भाजी अशी की ब्रिंजॉल, भेंडी, स्वीट पोटेटोज ताका भरपूर उदक आयिल्ल्या कारणान ताका हें जालां. आमी थंय पासून एक सर्वे केल्ली आसा. तेच भाशेन प्लांटेशन क्रॉप्स मँगो, बनाना, कोकोनट बरे प्रमाणान मातशें वादळा लागून नुकसान जालां. दिगारपाले, मागीर नावेली, शिंचिनी, कुंकोळी आनी इवन इन मार्नोबा तालुका एकदम रिसोर्सी, वेलसांव, कारोसी, कांसावली थंय सुद्दां नुकसान जालां. ऑलरेडी आमी जे जे लोकां कडेन कृशी कार्ड आसा तांकां सांगलां ऑफिसान येवन ऑफिसान फॉर्म घे आनी एप्लाय करूंक म्हणून. आमी ती ताबडतोब ती प्रोसेस करून जाताले. एक पावटी डिपार्टमेंट हें करपाना, प्रोसेस करपाना, पूण हांगा सेंट्रल गव्हर्मेंट कलेक्टरी म्हणटा यू हॅव टू सबमीट एप्लिकेशन फॉर्म्स टू द डेप्युटी कलेक्टर. हे पासून आसा तो चेंज जाता. पूण हे जे पळय रिलेटेड प्रोसेस आमचे ऑफिसार करपाचें आसा ते प्रोसिजरान आमी ते करतले. कितली एरिया अशी इफेक्ट जाल्ली आसा? फील्ड क्रॉप्स पेडी जवळ जवळ 22 हेक्टर आमी एस्टिमेट केल्लो आसा. व्हेजिटेबल क्रॉप्स जवळ जवळ एक 16 हेक्टर्स आमी अंदाज केल्लो आसा. आनी प्लांटेशन क्रॉप्स आमी पयलीं 5 हेक्टर केल्लो, पूण आतां आमकां दिसून आयलें की आनी चड आसा. त्या त्या वेळार लायट नाशिल्ल्या कारणान आमी जायत्या लोकांक संपर्क कॉन्टेक्ट करपाक पावना. पूण आतां जायत्या लोकांनी आमकां फोनाचेर कॉन्टेक्ट केला आनी ते 5 हेक्टर जो आसा तो वाडपाक शकता. आतां ऑलरेडी एप्लिकेशन शेणाची एप्लिकेशन फॉर्म एफिडी आतां बी अंडर एप्लिकेशन फॉर्म ऑलरेडी ऑफिसान आयली आसा. सो ती आमी प्रोसेस करून परत एकदां इन्स्पेक्शन करतले, एक्झॅक्ट व्हेरिफिकेशन करतले आनी ती धाडटले.